सोर्गीच्या बाबा वंदन तुका सासनाकी दोमान करता तुझो गोडू म्हाका दिता तुझो शब्द आयकून तयार आसा तुझो गोडू म्हाका दिता तुझो शब्द आयकून तयार आसा देवाच्या पुता वंदन तुका मारयेच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुझो गोडगो उतर दिता अडचण तुझो फाटला करता तुझो गोडगो उतर दिता अडचण तुझो फाटला करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमची सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, सकाळच्या दिसाक तुमकां सगल्यांक माय मोगस येवकार ह्या मिसा समारंभांत वांटो घेवं. आज आमी देवाक दिन वाजता आमची भयण स्टेला आल्मेदा आपलो 80th बर्थडे समारंभता. हे आमचे भयणीक खेरीत देवाचो आशिर्वाद 80 वर्सांची पिराय देवान तिका फावो केली. तिचे देण्या खातीर आनी तिच्या कुटुंबा खातीर आमी मागतना तिका बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची शांती हे मिसांत मागुया. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभता आमची भयण मोनिका मोंतेरू आमची संदेशकान तिका तिच्या जिविताचे देण्या खातीर देवाक दिन वासुया. आमची सिस्टर मेलिसा डिसुजा जैन विएगस तांकां आनी आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी मागतना मारिया फ्रांसिस्का विएगस हे आमचे भयण अंतरल्या तिका सासणाची सवस्काय देवाची शांती मागुया. आनी आमी सगळीं ह्या नोवेनांत भाग्यवंत मिंगेलीच्या मानाक नोवेनांत आसा. भाग्यवंत मिंगेल आमचो आस्कारी आमची राखण करता, आमकां सगळे तरेच्या वायटांतली राखता. तोरसाद घेवन देवचाराचेर तो झूज मांडटा. मागुया भाग्यवंत मिंगेलीचे मजतीन देवाचें उतर जे आमचे कानाचेर सादता ते उतर आमच्या जिवितांत आमी पाडूंक जियोंक आनी आमच्या मना काळजाची बदलणी जावं ही चिंतना मनांत धरून बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या सौभाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो विसा काकुतो विसा
가구도 소명 가구도 소명 가구도 소명 가구도 प्रार्थूया. देवा आमचे बापा, तुझे उतर आमच्या पावलांक उबारलेलो दिवो, संतोष आमचे काळजांचो. दिसान दीस तुझे उतर चितान आयकूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक फावो कर. आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. एजरासाच्या पुस्तकाची सुरवात. सिरूस पर्शियेच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरेमियासाचे तोंडी सर्वेस्पोर उलयलो तें उतर पालचे खातीर सर्वेस्पोरान पर्शियेच्या राजा सिरूसाच्या मनाक स्फूर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्याय राज्यान अशें परगोट केलें आनी तोकट्यांचेर मारून प्रोसीत करूंक लायलें. सिरूस पर्शियेचो राजा अशें परगोट कोत्ता. सर्वेस्पोरान सर्गींच्या देवान पृथ्वी वेली सगळीं राजा म्हजे आधीन केल्यान. जेरुजाल्याच्या शारान जुदाच्या प्रांतान आपणाच्या मनाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचे मदें ताचे आखे परजेचो ताचो देव ताचे सोवे आसूं. ताणें जुदेया प्रांतान जेरुसल्याक वेचें आनी थंय सर्वेस्पोराक इस्रायलाच्या देवाक एक मंदीर बांदचें. तोच तो जेरुसल्यांत आसा तो देव. आनी जिवी उलोल्यांतल्या जोण एकल्याक खंयसरी तो रावूं त्या गांवच्या लोकान रुपें आनी भांगार, माल आनी गोरवां तशें आपकोशेन हेर देणी दिवन जेरुसल्या आसतल्या देवाक मंदीर बांदूंक ताका आदार दिवचो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमचे खातीर सर्वेस्पोरान व्हड व्हड अजपां केलीं. सगळीं म्हणुया. आमचे खातीर सर्वेस्पोरान व्हड व्हड अजपां केलीं. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्पोरान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्पोरान व्हड व्हड अजपां केलीं. ओन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले. कसलीं कसलीं अजपां सर्वेस्पोरान तांचे खातीर केलीं नात. पळय, व्हड व्हड अजपां सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्पोरान व्हड व्हड अजपां केलीं. जशें नेगाबान उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्पोरा. रोडण्या दुकानी वमतात तीं गायोना गावून कोत्तात लिवणी. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्पोरान व्हड व्हड अजपां केलीं. वेता वेता दुकां बरीं चोल्लीं. हातांत घेवन वमचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं.
माथ्यार मारून कोणसाचे बरे जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजपां केली. उद्गार सगळीं उबी रावया. Soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara. तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजलूंक दी. तुमच्यो बऱ्यो कोण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावूं. Soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara. Sorvespor tunce sove asun, Tumce sove asur. Luca pormone Gesù Cristace शुभ वर्तमान. Oi matuka somya. जेजून लोकाचे उरपोंजीक सांगले, कोणूच दिवो पेटोवन तो एका आयदोना पोंदाक लिपोयना वो बाजे तोडा दवरिना, पूण भितर येता तितल्यांनी उजवाड पडूंचे खातीर तो पेडार दवरता. कित्याक शेकी उक्ते जावचे ना तसले आनी कांयच ना लिपुल्ले. न्हूय म्हूण कोडचे ना वो उजवाडा येवचे ना तसले आतां कांयच ना गुपीत. म्हणटूच तुमी कशें आयकोतात ते विशीं चोत्राय दवरात. कित्याक आसा ताका देव ओदीकूय दितलो आनी ना तांचे लागीं जे आसा म्हूण समजता तेय देव काडून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. भयणी भावांनो, आयचें उतर देवाचें आमकां एक एकल्याक स्फूर्ती दिता. आमचें जिवीत एका दिव्या भाशेन जेजू म्हणटा तो दिवो आमी पेटयता आनी पेडार दवरता ताचो उजवाड सगल्यांक पळोवंक. जाल्यार तोच जेजू रोखडोच म्हणटा तुमी कशें आयकतात ते विशीं चोत्राय दवरात. हाव यू हियर, चोत्राय दवरात. तुमी आयकतात कशें आयकतात ते विशीं चोत्राय दवरात. आज आमी गारावेत आसतना एक मनान धरुया, तें म्हळ्यार देवाचें उतर आमी सगळीं आयकता. आयकता कानांनी. जायतो लोक काल आमची इगोज आख्खी बरो नासली, भायर पावल्लो. ते भायर धाकटें दुरीग आसा ताचेर बसून आसलो. जायतीं कोदेलां घालीं. देवाचें उतर सगल्यांच्या कानार सादलें. भायल्या कानांनी आमी आयकता तें पुरो न्हय. आज जेजू आमकां संदेश दिता. देवाचें उतर कानांनी आयकप, फंक्शन ऑफ द इयर्स इज टू लिसन, पूण पुरो न्हय. तातूंत मागीर आमचें मन, आवर मायंड इज इम्पॉर्टंट. हें देवाचें उतर जें आमच्या भायल्या कानांनी आमी आयकता तें आमच्या मनांत भितर वचूंक जाय, मनांत भितर वचूंक जाय. आनी त्या मनांत भितर गेले म्हणटच बाबा भयणीनो आमच्या काळजांत पावता.
So there are three functions of the ear, of the mind and of the heart. आणि तिनूय गरजेची. देवाचें उतर आमी इगोर्जेंत येवन आयकता आनी जायते फावटी आमी घरा वता आनी तें विसरता. कित्याक तें मनांत रिगूंक ना आनी मनांत रिगून तें काळजांत पावूंक ना आनीक आमच्या जिविताचें बदलप जावंक ना. आनी देखून बाबा भयणीनो, मनांत नियाळूंक आनी काळजांत सांबाळूंक एकदम गरजेचें. हें जेजू सांगता. आमी खरेंच दुसऱ्यांक उजवाड जातले, एक दिवो पेडार दवरतात ते भशेन आमच्या जिविताचो उजवाड हेरांक मेवतलो जाल्यार हें देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड, आमच्या जिविताचो संतोश. काय बरीं गायनां आमकां मेळटात. पुस्तकाच्या पानां पोंदा तुजें उतर म्हाका गावलें आनी म्हजो जीव निर्शेललो भावलोलो एके भशेन तो रोखड्यांत रोखडो फुलून आयलो. कोणा उद्देशी? हे देवाच्या उतरा उद्देशी. खंय घडलें? आयकलें, मनांत गेलें आनी मागीर तें काळजांत हांवें सांबाळलें. आनीक हें देवाचें उतर कितें करता? एक्ट्स. आमी न्हय, आपुणूच देवाचें उतर आमचे सोबे एक्शन करता. कितें करता? आमकां चॅलेंज करता, आमकां आव्हान दिता आमचें जिवीत बदलूंक. आमचें जिवीत बदलूंक देवाचें उतर आमकां एक स्फूर्ती. पूण जें केन्ना जाता जेन्ना ही तिनूय फंक्शन्स आसतात. आयकता, मनांत घडयता, काळजांत सांबाळटा. देखून बाबा भयणीनो, जेजू आपल्या शिसां लागीं आनी उरपोंजी लागीं, लोकांची उरपोंजी लागीं उलोवन म्हणटालो, तुमी कितें आयकतात ते विशीं चोत्र आयदोरात, समजून घेयात, समजून घेयात. आनी देखूनच फळ दिवंक देवाचें उतर हे तिनूय वस्तू गरजेच्यो. आमी जायते फावटी घरा वयता आसतना म्हणटा सेरमांव बरो जालो, पुरो न्हय. सेरमांव जायते आमी आयकता, पूण ते सेरमांव आयकून मनांत वचून काळजांत रिगून जिवीत बदलूंक जाय. आनी जिवीत बदलपाचें काम भाव भयणीनो देव कोत्ता आमचे सगळें. वेन वी आर ओपन टू गॉड, ही ब्रिंग्स अबाउट दीस चेंज इन अस. आमी वचप, पूण तो आनी ताचें उतर पीक दिता, मेक्स फ्रुटफूल हीज वर्ड. आनी हें जालें बाबा म्हणून कितल्यांच्या जिवितांत जालें. भाग्योन आगुस्तीन तोले येतलेजे घे आनी वाच. संवसारी राटावडींनी बुडलेलो एक तवनाशी कसो आसलेलो मनीस देवाचें उतर ताका बदलता, चेंज करता. केन्ना? ताच्या मनांत जायते फावटी आसलें जायत, काळजांत पावूंक नासलें. भाग्योन फ्रांसीस शावियर कित्याक उपकारता तुका? आख्खो संवसार जोडल्यार इनास म्हणटालो ताका. असो नासता ताका, कित्याक तो व्हडले मनीस जावंक सोदी, पॅरिसाक युनिवर्सिटीचो प्रोफेसर जावंक सोदी. हें उतर पोत्तून पोत्तून इनास सादयता ताच्या काळजांत, मनांत वेता, काळजांत वेता. फ्रांसीस बदलता. कित्याक उपकारता? सगळो संवसार जोडल्या. हे उतराक बाबा म्हणीन देव शक्ती दिता, देव बदलणी हाडटा. आयज आमी घरा वयता आसतना आमकां हो संदेश, गॉड्स वर्ड इज पावरफूल. गॉड्स वर्ड इज एवर एक्टीव. गॉड्स वर्ड इज एवर अलाइव, हियर एंड नाव. फादर रॉब गालिया जो हांगा म्युजीक दिवंक आयिल्लो, म्युजीक कॉन्सर्ट, तो म्हणटालो, म्युजीक इज नॉट वॉट आय वॉन्ट to do to attract the youth and others. I would attract them to God. संगीत न्हय, हांव भुरग्यांक, तरणाट्यांक, सगल्यांक देवाशी ओडून हाडूंक सोदता. म्हजेशी न्हय, देवाशी ओडून हाडूंक सोदता. आनी कोण ओडून हाडटलो? देव ओडून हाडटलो. आपल्या उतरा उदेशी, आपल्या संगिता उदेशी, एक एकल्याचे काळजांत आपलें उतर
घालतलो आनी बदलतलो. भाव भयणीनो, हेंच तें देवाचें उतर जें आमी आयकता, पूण जायते फावटी आमच्या मनांत घडोवंक, सांबाळूंक आनी काळजांत ताका जागो दिवंक विसरता. तो जेजू आयज आमकां हो संदेश दिता. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत खूब पीक दिवंक हे मिसांत मागुया. बेटोन एक आमी गायन गावया. बापाक मानना C8 पान 31, C8 पेज 31. बापाक मानना गोड गोड बायलो, जाय काळजाची कोरी बोकी, नाका नाका बोली गाना, जाय बेल्याची दोया ब्रिफी. मोगाळ बापा मागू तुगे, मोगान केली ही बेडोगी. 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 भयणी भावांनो, हें आमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. सर्वेश्वर आमचे बापा, हांगा जमिल्ले तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयीन आयकून घे. हे पवित्र रितींतल्यान आमकां तुज्या उतराचो अदीक आनी अदीक मोग मेळूंक आनी हे संस्काराचो फोर भरपूर आमकां फावो जावचो कर. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय. नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवें येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ती म्हजे रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत
पातकेंचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपरी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांक ते आमचे बांबणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हांगा हाजीर आसलेल्यांची आपापलो वाडदीस आज समरमतेल्यांची मारिस्तेला, मोनिका, सिस्टर मेलिसा, जैन आज आपलो वाडदीस समरमतेल्यांक बापाच्या हातांत घालुया. बरी भलायकी मागुया. आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मृत आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिगेल आनी सूर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भोगता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. भयणी भावांनो, देवाचो सासणीक सोब जेजू आमचे खातीर न्हयच संवसारांत आयलो, मरून जिवंत जालो, आमकां बापाची भुरगीं केली. हो सासणीक सोब आमचे काळजांत रिगून राव आनी आमचें जिवीत बदलूं आनी आमी एक एकलो संवसाराचो उजवाड जावंक, जमनीचें मीठ जावंक आनी आमचें उतर देवाचें उतर आमच्या जिवितांत बदलणी हाडूंक पावूंक सगलीं बराबर बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन चांगली तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूं सिकाय कोटान सांबाळ. तुजो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं. हसत्या तोंडान एकामेकाक शांती दियात.
ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती. जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी. कोमियांच्या वेळार आमी गायन गावया. देव साता मनशाचे काण, D7 पान 50, D7 पेज 50. देव साता मनशाचे काण, लिवलोलो उड्यार प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या उतरान आनी संस्कारान तूं आमकां पोसताय, नवो जीव आनी बोळ दिताय. ताचें उतर आमच्या जिविताक एक उजवाडीक दिवो जावं आनी ह्या आमच्या जिवितांतल्यान देवाच्या उतराच्या बोळान आमचें क्रिस्ती जिवीत अदीक आनी अदीक तुका मानता तसलें जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. भावंभयणीनो, खेरीत भाशेन आमची शाबासकी आनी पोरबी आज आपलो 80th बर्थडे समारंभ आमचे भयणीक स्टेला आल्मेदा आमच्या सिनियर सिटिझन्सांत एक उर्बेभरीत वांगडी कशी ती वावुरता. सदांच चुकय नासतना जमातींत आनी कार्यावळींनी वांटो घेता. तिका आमी आज बरी भलायकी हांव दिता. बो करून सिनियर्स हांच्या वतीन आनी फिरगोजेच्या नांवान स्टेला आमचे भयणीक आमची शाबासकी आनी आमचे बरे आवंडे. तशेंच आमचे आवंडे बरे आमची भयण मोनिका मोंतेरो, सिस्टर मेलिसा डिसोजा, जेन बिएगस, सिस्टर मेलिसा आनी मोनिका बाय पवित्र सभेंत उर्बेन वावुरतात. बो करून दोतोनीच्या मळ्यान आमी तांकांय बरी भलायकी आनी खेरीत देवाचो आशिर्वाद हांव दिता. आज तावन आमचो ब्रादर बॉरिस आमचे बरोबर थोडो काळ आसचो. ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत तो कावन्सिलींग कोर्स करपाक दिंडीकूल तामिळनाडू वाठारांत वेता.
आमी तेजे पासत मागुया. 1 म्हयनो तो आनी ताचे सांगाती थंय आसतले. तामिळनाडू डेंडिगुल म्हणटा थंय एक इन्स्टिट्यूट आसा जंय कावन्सिलींग हाची किरीत शिकोवप करूंक ते वयतले. तांचे पासत मागुया बरी भलायकीन तांकां दवरूंक. आनी नोव्हेंबराच्या सुरवातेक ते परत येतले. ह्या दिसांनी आमचें नोवेन भाग्योन मिंगेलीचें वेळ काडून सांजेच्या दिसाक मिसांत वांटो घेवंक वावरुया. आज तावन आमचे मदें फादर अगस्तीन आसतलो. म्हापशेंचो पातकूर देवाचें उतर परगटूंक फादर अगस्तीन येतलो. उर्बेन भुरगो तरणाटी पाद्री देवाचें उतर तो परगट्टा. आमचे बरोबर तो आसूंक, देवाचें उतर आयकूंक, मनान धरूंक आनी काळजांत सांबाळून जियोंक आमकांय भाग्योन मिंगेलीचो आदार मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचो उजवाड शिपडावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. San Miguel